नमस्कार येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन आजूच म्हाड्डोळा एक महामेळावो जालो आनी तो आशिल्लो एसटी बांदवांचो. आतां एसटी बांदवांची जी डिमांड आसा, मागणी आसा फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ती आतां हळू करून पुर्ततेक पावता अशी दिसता. पूण तेज्या पयलीं ह्या महामेळाव्यान जी भाशणां जाली तातूंतल्यान आमकां टेक अवे कितें हें जाणून घेवपा खातीर आमी सद्या ही डिस्कशन दवरिल्लें आसा. आमचे बरोबर आसा एडवोकेट जॉन फर्नांडीस, मिशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब हांचे लिडर. जॉन बाब येवकार तुमकां. आय होप आय एम ऑडिबल. थँक यू. या यू आर ऑडिबल. ओके. सो आनी आमचे बरोबर आसा युगांक नायक, एकाडेमिशियन. सो युगांक येवकार तुका. आमी टायटलूय दवरिल्लें आसा हे शोचें की एसटी रिजर्वेशन बीजेपी फेसिंग अ बिग चॅलेंज काय म्हणून. सो आय विल स्टार्ट विथ जॉन बाब फर्स्ट. जॉन बाब, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटायर थिंग पळयत जाल्यार इट सिम्स टू बी अ चॅलेंज फॉर बीजेपी. आतां 2-3 गजाली आसा. एक म्हटल्यार चॅलेंज टू गेट दीस थिंग डन बिफोर 2027 इज अ चॅलेंज फॉर बीजेपी. Also it's a challenge because if they don't get it done, then there will be sentiments against BJP. And third, also a challenge because there are so many non-tribal groups which are also have started talking about this reservation. Please, I want your opinion on this. सर, सरकाराक समज इंटेंशन आसा न्ही जाल्यार 2 ते 2.5 म्हयन्या भितर एंटायर प्रोसेस कंप्लीट जावपाक शकता. आनीक प्रोसेस समज कंप्लीट जालो आनीक ज्यो आमकां घटनेनुसार ज्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी सुद्दां मेळपाक जाय त्यो समज मेळ्ळ्यो जाल्यार सरकाराक इट वील बी अ पॉझिटिव्ह सिग्नल फॉर द गव्हर्मेंट. आतां दुसरी आमी मागतात ते घटनेनुसार मागतात. जे लोक आतां आमकां अपोज करतात ते घटने धरून न्ही, आनीक आमी कोणागे तरी रिजर्वेशन काडून आमकां दी म्हणनात. आमचे कायद्यान आसा तेंच मागता न्ही आमी. म्हणटकीच दुसऱ्याक ऑब्जेक्शन हाडपाचें आनीक प्रॉब्लेमूच ना. आतां आमी 2003 एसटी म्हणून नोटिफाय जाल्ले, ते उपरांत ऑलमोस्ट 4 सुमार इलेक्शन जालीं आनी 4 इलेक्शन आमकां रिजर्वेशन नासतना जालीं. म्हणटकीच वी हॅव बीन डिनायड आवर कॉन्स्टिट्युशनल रायट. ओके, सो संविधानाचो जो हक्क आसा तो तुमकां मेळुना म्हणटा. पूण इज इज अ थ्रेट फॉर बीजेपी, चॅलेंज फॉर बीजेपी रायट नाव लुक्स लायक? सी कित्याक आतां 2012 बीजेपी सत्तेर आयली आनी सत्तेर येवपाचे आमचेच लोक आसात. बाळ्ळी कित्याक तांचे एक सेंट्रल मिनिस्टरान असो स्टेटमेंट केला की बाळ्ळी एजिटेशन जालें ताका लागून बीजेपी 2012 सत्तेर आयली म्हणून आमगेले काणकोण जो लोक उत्सव जाता थिंगा सेंट्रल मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो. आतां 2012 आज आमी 2026 आसात. आतां इनफॅक्ट 2012 ते 2012 जावन रोखडें जावपा जाय आशिल्लें. आतां 2013 ऑर्डिनन्स काडिल्ले रिजर्वेशन दिवपा खातीर. कांय स्टेटीन त्या ऑर्डिनन्साचो बेनिफीट घेवन आपली स्टेटीन रिजर्वेशन दिलें, रिजर्वेशन बेनिफीट दिलें. पूण आमकां दिवना. तेन्ना बी बीजेपी सरकार आशिल्लो. आनी आतां समज दिलना आमकां जाल्यार इट सर्टनली अ थ्रेट टू द बीजेपी गव्हर्मेंट. सेकंडली जे कोण आतां दुसरी पळय कम्युनिटी आहात आनी जे ऑब्जेक्शन हाडटात तांणी ऑब्जेक्शन हाडपाक गरजच ना. आतां तेंचे वतीन गव्हर्मेंटाक थ्रेट जातलो काय ना आय कॅनॉट हांव सांगपाक शकना तेजेर. ओके, सो युगांक हाजेर तुजें रिएक्शन जाय म्हाका. आमी टॉपिकूय तोच दवरलेलो आसा, एसटी रिजर्वेशन बीजेपी फेसिंग अ बिग चॅलेंज काय म्हणून. आनी दीस चॅलेंज इज मॅनीफोल्ड लुक्स लायक फॉर बीजेपी. युअर रिएक्शन? सी रुपेश, पयली गजाल आमकां समजुपाक जाय की वेन यू टॉक अबाउट दीस रिजर्वेशन फॉर एसटीज आनी ज्या पद्दतीन आतां तें जावपाक लागला, which is your 1/10 of your seats would be reserved for would go for direct for a reservation now. So घटक राज्य जाल्या उपरांत आमची विधानसभा पयली 28 म्हणजे 30ची आशिल्ली, 30ची 40 जाली. घटक राज्य जाल्या उपरांत म्हणजे 10 सीट वाडले. ताज्या उपरांत जर सगळ्यात मोठो जर बदल कितें जाला आमच्या विधानसभेत जाल्यार दीस वूड बी द मेजर चेंज
आणि हे फक्त 10% सीट रिझर्वेशन जर झाले म्हणजे 4 सीट एसटी खातीर रिझर्व झाले इज नॉट अ चॅलेंज, नॉट ओनली अ चॅलेंज फॉर अ बीजेपी बट अ चॅलेंज फॉर ऑल एक्झिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, इज बिकॉज की हे राजकारण द मोमेंट आरक्षण लागू जाता राजकारण पयलीं भशेन उरचें ना. कळ्ळें? एसटी वूड बी अ बीग फॅक्टर ओके इन गोवाज पॉलिटिक्स. हे गजाल समजुपाक जाय इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. सो दिस इज वॉट इज मेकिंग बीजेपी अ जिटरी टुडे. दुसरी गजाल कशी जाली की आज एकंदरीत भाशणांत एक मुद्दो सगळ्यांक कळ्ळो की वाय दीस जर तूं सायंटिफिकली म्हणजे जर तूं एनालायज करीत एक मुद्दो म्हत्वाचो एक भाशणान आयलो दॅट वॉज why this was delayed. Apparently CM had made a statement saying that they were waiting for a delimitation bill to be reintroduced in a Lok Sabha. कळ्ळें की खूब जाण अशें म्हणटाले जर ही सीजेपी जर जावन आशिल्ली जाल्यार बीजेपी म्हणजे ज्या पद्दतीन तांकां बळ मेळ्ळा आफ्टर 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 गेटींग इनकॉर्पोरेटींग द टीएमसी एमपीज शिवसेना एमपीज they would have just again fiddle with this idea of this introducing a delimitation bill. आणि हे खूब महत्वाचें आसा. द मोमेंट जे हे जर delimitation bill नव्यान आयलें इज बिकॉज की आतां मेरेन आमी डिलिमिटेशन खंयचो फॉलो करता जे नोटिफिकेशन आयला डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 which says 2001 census आणि आमच्या हाज्या खातीर एसटी रिझर्वेशन खातीर which becomes 2011. सो इफ दीस नव्यान जर डिलिमिटेशना खातीर सरकार जर रावता न्ही जाल्यार हे लांबणेर पडपाचे गजाली. म्हाका दिसता की आज मिटिंगेक जॉन सरान तोच मुद्दो मांडला. कळ्ळें तुका की इन टर्म्स ऑफ दॅट इफ यू आर वेट फॉर अ न्यू डिलिमिटेशन बील कळ्ळें मागीर ही सगळी एकंदरीत प्रक्रिया लांबणेर पडटली. अँड आय थिंक दॅट इज वॉट बीजेपी सत्ताधारी पक्ष वॉज वेटिंग फॉर. कळ्ळें? दुसरें जर घेवपाचें जाल्यार एक गजाल समजुपाक जाय की गोंयच्या राजकीय पक्षांनी की एसटी रिझर्वेशन वील बी अ रियालिटी सून. कळ्ळें तुका? आणि सून म्हणटना इन 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 पॉलिटिक्स ओके 6 months टायम इज अ लॉंग टायम. कळ्ळें? सो ह्या खातीर एंटायर एक्झिस्टींग जी राजकारणाची पद्दत आसा पळय गोंयची ती ओवरऑल म्हणजे 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 बदलतली इन टर्म्स ऑफ अ तिकेट अलोकेशन ऑफ अ तिकेट स्ट्रॅटेजी इश्यूज हे सगळे धरून. आतां निमणे कडेन हांव फक्त एकूच सांगता की एंटायर उटा जेन्ना जालें पळय आनी जर उटाची जर तूं थोडीशी एनालायसीस करून पळय उटा ही खंयच्या समाजाची संघटना न्हय. उटा कॅनॉट बी कम्पेर्ड विथ एनी समाज संघटना और उटा कॅनॉट बी कम्पेर्ड विथ त्यो एसटीच्यो एक्झिस्टींग संघटना. उटा द मोमेंट उटा केम इट ब्रॉट अ न्यू एग्रेशन टू द एसटी मुवमेंट. कळ्ळें तुका? आणि तातूंतल्यान बिकॉज वी कन्सिडर एसटी टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ मोनोलिथ. कळ्ळें तुका? एसटी भितरूय आपली डायवर्सिटी आसा, एसटी भितरूय आपलो वेगळ्यो इनर कॉम्प्लेक्सिटीज आसा. बट जेन्नाच्यान उटाचें राजकारण जेन्ना आयलें पळय one thing as a political commentator or political observer, one person would definitely say कि BJP was the biggest beneficiary of Utta's movement. कारण Congress had, I don't know why, but Congress had pushed this section, okay, towards the BJP. कळ्ळें तुका? आणि तातूंतल्यान सगळ्यांत चड बेनिफिशरी हो उटाच्या मुवमेंटाचो वॉज द BJP टुडे. बट I was talking to one of the very important BJP functionary, office bearer, okay, who now says ki baba uta itle barobar uta itlo te barobar ashilli. And then the sattadari paksh, then the government tried to discredit uta. कळ्ळें तुका? हे सगळें तांचेर एडमिनिस्ट्रेटर आनी हे सगळें घालून. अँड नाव अपेरंटली वॉट देर इज अ चॅटर विदीन द BJP अँड गव्हर्मेंट इज दॅट की आतां उटाक BJP जड जावपाक लागल्या. पॉइंट इज की आता उटाक बीजेपी जड जावपाक लागल्या. कळ्ळें की एकंदरीत प्रकरण पळयलें जाल्यार. अँड आय थिंक दिस इज समथींग दॅट इज वाय बीजेपी अँड गव्हर्मेंट इज गेटिंग. ओके, म्हाका एकूच जाय युगांक तूं उलयता आसतना एक गजाल वीच आय मिस्ड मे बी ड्युरींग द डे की सीएमान म्हटलां की परत डिलिमिटेशन बिल इंट्रोड्यूस करून मागीर गोंयान एसटी रिझर्वेशन करतले म्हणून. आय मिस्ड दॅट पॉयंट. No. That is what I mean. In a Govind Gaude's speech, what he said is because when they said कि इतलो delay कित्याक जालो, कळ्ळें?
and then what CM had said to them, okay, to Uttar Coalition, because he made it public today, is that government was waiting government was waiting that delimitation bill, okay, in the parliament would be reintroduced. ओके. लास्ट 1 year डिले कित्याक जालो तेजे बद्दल Yes. ओके ओके. जॉन बाब, आय वॉन्ट दिस रिएक्शन फ्रॉम यू नाव, की आता युगांकान एक महत्वाचो पॉइंट काढला. तो म्हणटा की एक वेळ आशिल्ली, आय नो यू आर मच पार्ट ऑफ अ मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन देन उटा. Yes. सो आतां युगांक म्हणटा की एक वेळ आशिल्लो जेन्ना उटा डिस्क्रेडीट करपा खातीर ट्राय केल्ली, एडमिनिस्ट्रेटर बसयल्लो, आनी सद्याच्या एग्रेशनान उटा परत एकठांय जावन जाली, तर सद्या बीजेपीक उटा मातशी जड जातली. सी उटा डिस्क्रेडीट करपा खातीर अशें न्हू तें. सी इट आतां कांय इरेग्युलर जाल्ल्यो म्हणटकीर कोर्टान गेले, कोर्टान निकाल दिलो. सी उटाक डिस्क्रेडीट करपा खातीर अशें न्ही, पूण इट इज अ कोर्ट प्रोसेस. सेकंडली, आतां आमी इरिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन्स, ideological differences, religious differences, we have come together because the issue is common, political reservation. At any cost, we should get political reservation in 2027. आता आमकां आमी 2027 कित्याक मागतात? सी 2027 समज आमकां रिजर्वेशन मेळना जाल्यार 2032 आमकां रिजर्वेशन मेळपाची शक्यताय साम कमी. कित्याक कदाचित इन बिटवीन डिलिमिटेशन कमिशन एखादें बसतलें, आणि डिलिमिटेशन कमिशन जो प्रोसेस जो आहा इट टेक्स अराउंड 5 to 6 years. म्हणटकीच 2000 आमकां समज 2027 रिजर्वेशन मेळना जाल्यार 2032 मेळना, कदाचित एखादी 2037 मेळत. म्हणटकीच आमकां इतले आमगे कॉन्स्टिट्युशनल रायट डिनाय जातलो हाजी चड भंय आहा. ताका लागून आमी चडशे सगळे एकठांय येवन आनीक आमी पॉलिटिकल मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हाजी मार्फत करून पळयलें. मागीर डिफरंट फुडारी जे आसात ते वेगवेगळे वाटांनी काम करताले, पूण एकठांय येवन काम करप जायनाशिल्लें. म्हणटकीच आमी जेन्ना एकठांय आयले तेन्ना सरकाराक भंय पडली. आतां एकीचे बळ मिळते फळ. आतां सरकारान 13 August 2025 एक्ट नोटिफाय केलें, पूण अपॉइंटेड डेट नोटिफाय करपाक ऑलमोस्ट 1 year गेलें. आनी जेन्ना आमी एकठांय येतात, गांवांनी लोकांक जागृताय करपा खातीर सभा घेतात, अशें म्हणून सरकाराक जेन्ना कळ्ळें तेन्नाच खंय तरी तांची जी मशिनरी आहा ती खंय तरी एक्टिवेट जाली आनी 6 October ताणें अपॉइंटेड नोटिफाय केली. मागीर आतां ताणें 10 August सेन्सस कमिशन नोटिफिकेशन काडलां. So my question again, John Bob, to you is that is UTA becoming bigger than BJP? Pardon? Is UTA becoming bigger than BJP? कारण गोविंद गावडेंनी सांगिल्लें की फाल्यां समज आमकां कोणी कितें केलें जाल्यार आमचे कडेन पॉलिटिकल स्ट्रेंथूय आसा म्हणून. सी दिस आवर पॉलिटिकल रायट्स. दुसरी गजाल म्हणल्यार कितें आहा, सी आतां आमचे समज इनजस्टीस समज जाता बाय डिनायिंग अस आवर कॉन्स्टिट्युशनल रायट, देन वी हॅव टू थिंक ओवर इट. आनी आमगेल्यो ज्यो कम्युनिटी पार्टी आसात, almost 15 to 16 constituencies, we can make a difference. So are you becoming bigger than BJP? You have to answer this question. See, आमी बिगर आणि बारीकशे म्हणालात. आमी ह्या भूंयचे मूळ गोंयकार, मूळ आदिवासी. आता समज आमी बिगर जाले जाल्यार आमकां सरकार कितें आमगे जे डिमांड आसात ते अजूनय कितें आमकां फुलफील करना. बट सिग्निफिकंट तरी जाला तुम्ही. उटा इज अ सिग्निफिकंट राईट नाव 27. अजूनही सरकार आमकां सिरियसली घेना. अजूनही सरकार आमकां ग्रांटेड धरता. आणि हे ग्रांटेड समज धरले आणि आमकां सिरियसली समज घेलना जाल्यार एखादी सरकाराक हे म्हारग पडपाक शकता. सरकार आमकां सिरियसली घेना म्हणटात तुम्ही अजूनय? सडनली आमकां सिरियसली घेना. एखादी आतां आमचो जो एक कोर्ट आमी जे सगळे एकठांय आयल्यात ताका लागून एखादी मातशें सिरियसली घेवपाक लागलो आसतलो. कित्याक इमिडियटली ताणें नोटिफिकेशन इश्यू केलें. 4 लायनीचें नोटिफिकेशन काडपाक जाय आशिल्लें तें ताणें इश्यू केलां. म्हणटकीच कांय प्रमाणात सरकारा मध्ये सिरियसनेस येवपाक लागला आमच्या ह्याच्या बाबतींत.
आता येवपाक लागला युगांक एज अ स्टेटमेंट आसा पळय न्ही जॉन बाबाचो की सरकार सिरियस आमकां घेना. हाऊ डू यू वे दीस स्टेटमेंट? सिरियसली जर घेतिल्लें न्ही जाल्यार एस टी समाजाक इतलो संघर्श करचो पडचो नाशिल्लो कळ्ळें तुका. इट इज नॉट ओनली अबाउट दीस गव्हर्मेंट, ओके, इट्स अबाउट एवरी गव्हर्मेंट. द वे आर लिटरेचर इज, वे आर कल्चरल डिस्कोर्सीस, ज्या पद्दतीन आमचे लेखक साहित्यिकांनी एस टी समाजाचेर कितें बरोवन दवरलां आनी मागीर उरिल्ल्या आमच्या राजकारण्यांनी ज्या पद्दतीन तांचेर आडनजर केल्या कळ्ळें. इट इज समथींग दॅट की ह्या हांव म्हणटा पण की आता करंट पर्स्पेक्टिव्हांतल्यान सांग म्हाका, लेट्स नॉट गो इन द पास्ट, बट करंट पर्स्पेक्टिव्हांतल्यान इज गव्हर्मेंट टेकिंग शेड्यूल्ड ट्रायब्स सिरियसली, येस ऑर नो? Yeah, at this point of time it looks like कळ्ळें तुका की ओवरऑल कशें आसा की ह्या लोकशायेन झगडल्या शिवाय कांयच मेळना कळ्ळें तुका. ज्या पद्दतीन उटान एकवट दाखयला आनी सॉलिडॅरिटी तांणी कॉन्सॉलिडेट केल्या विदीन द एस टी एक्झिस्टींग एस टी ऑर्गनायझेशन्स, इट इज अ स्ट्रॉंग कितें म्हणटा ते, इट्स अ स्ट्रॉंग फोर्स कळ्ळें तुका, एंड अ फोर्स टू रेकन कळ्ळें तुका. आणि इट इज जस्ट नॉट अबाउट 2-3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. सो ऑलमोस्ट जर एस टीचो जर ताकद पळयत कळ्ळें तुका जाल्यार ते अर्द्या वयर मतदारसंघांनी कॅन बी अ डिसायडींग फॅक्टर कळ्ळें तुका. is and this is what makes BJP at this point of time extremely jittery about it कळ्ळें तुका की एक हुकमाची वोट बँक कळ्ळें तुका. टेल मी वन थिंग की काँग्रेसी कडेन एस टी लिडर कोण आसा और कोण आशिल्लो फाटले 2 दशकां भितर कळ्ळें. So this is where BJP exploited it in terms of, this is where BJP find a loophole आणि तांकां इनरोड्स ज्या पद्दतीन एस टी समाजा भितर मेळ्ळे पळय कळ्ळें. एक हुकमाची वोट बँक बीजेपीची आशिल्ली हे कोण डिनाय करपाक शकना. So now tell me, what is your take? This is for Yugang. What is the takeaway from meeting today? आयच्या मिटिंगेचे takeaways. Tell me 3 major takeaways from the meeting today. सी पयले मिटिंगेचो टेक अवे वॉज दॅट की ज्या पद्दतीची उपस्थिती थंय आशिल्ली, इट इज नॉट अ जोक की तुमचें परमिशन डिनाय जालां खंयच्याय मिटिंगेक आनी हे तो व्हडलो जमाव वीच वॉज टचिंग टू अरावंड 10,000 कळ्ळें की थंय एका वेन्यू चेंज करप कळ्ळें आनी थंय आयोजन करप कळ्ळें. सो दीस इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ द कायंड ऑफ ऑर्गनायझेशन वॉट उटा इज कळ्ळें. सो पयली गजाल म्हणटा ती उत्स्फूर्त प्रतिसाद आयज ह्या मिटिंगेक आशिल्लो. हांव मिटींग सोंपून थंय एक सेन्स घेवपाक पावयलो, बट द पॉयंट इज दॅट इट वॉज ऑल स्पॉन्टेनिटी कळ्ळें तातूंतल्यान. दुसरी गजाल अबावट जे ट्रायबल्सांची जी फ्रॅक्शन्स आशिल्ली कळ्ळें तुका, ती आज तुका एका माचयेचेर सगळे जाण दिसताले. देर कॅनॉट बी एन 100% युनिटी ऑर अ शो ऑफ स्ट्रेंथ कळ्ळें तुका, खंय तरी मिस आउट जातले, बट मॅक्सिमम जे कोण एस टी फेसीस ऑर्गनायझेशन्स आशिल्ले, इट वॉज अन कॉन्सॉलिडेशन ऑफ दॅट. सेकेंड, पॉइंटेड डिमांड, आनी म्हाका दिसता की हातून जे पद्दतीन तांणी 8 दीस पयलीं जेनझीची मिटींग घेतिल्ली आनी तातूंत 7-8 भाशणां जाल्लीं. वॉट देव कित्याक उटा ज्या पद्दतीन तूं जर कवर करता न्ही फाटल्या 20 वर्सान, उटाचो एक सिमिलर फॉर्मेट आसता, तीच भाशणां आसता, तीच तांची हें आसता, आक्रमकता डेफिनेटली आसता. बट आय फेल्ट दॅट की ज्या पद्दतीचें जे जेनझी मोबिलायझेशन तांचे कडेन जालां आनी ज्या पद्दतीचो आज भुरगो थंय दिसतालो, दे हॅव मेड नाव they have given a new dimensions to this entire tribal struggle. Is that की फाटल्यान जर बॅकड्रॉप पळयलो तांचो की व्हडलें एक अशोक चक्र आशिल्लें, दे वर फ्लॅगिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जय भीमाचे स्लोगन थंय आशिल्ले. सो दिस इज अ जेनेक्स्ट ऑफ अ ट्रायबल मुवमेंट, एंड दे आर व्हेरी सिरियस about asking for their rights and demands कळ्ळें तुका. आनी तिसरी म्हत्वाचें म्हणजे कितें जालें की एक पॉलिटिकल लायन म्हणजे एक उटा जर फाल्यां हे जर स्पीडअप जायना प्रोसेस जाल्यार पॉलिटिकली ओके दे वील टेक अ डिसिजन. आनी म्हाका दिसता की ज्या पद्दतीन आयची भाशणां जाली आनी ज्या पद्दतीची गर्दी जाली कळ्ळें तुका, दे आर ऑन द एज, इज बिकॉज की एस टी समाज भितर भयंकर असंतोष आसा आनी तो असंतोष फक्त राजकीय आरक्षणा खातीर ना. is because की land is also a very important issue today, because 2027 जमनीचो मुद्दो ज्या पद्दतीन जमनी बळकायता, भायल्या भायर व्हरता, द फर्स्ट वल्नरेबल कम्युनिटी इज एन एस टी कम्युनिटी टुडे कळ्ळें. सो म्हाका दिसता की हे जे वेगळे वेगळे आसा आनी तातूंतल्यान एक पॉलिटिकल जी लायन घेवपाची आसा एस टी कम्युनिटी, ताजें म्हाका दिसता की आयची सुतोवाच आशिल्ली.
Okay, John Bob, can UTA be a parallel political force? सी आता सो फार कुठं अजून पॉलिटिकल फोर्स जाऊन आणि इट इज अ सोशल ऑर्गनायझेशन. आता कदाचित एखादी समज गरज पडली जाल्यार एखाद जावपाक शकता. पूण गरज so पडली far it is जाल्यार a जशें big तुम्ही म्हणटा community. 15 मतदारसंघांनी तरी सायझेबल पॉप्युलेशन आसा एसटीचे. Certainly we have sizable population in more than 15 constituencies and we can make a difference. And can this be a game changer in 2027 इलेक्शन? म्हणजे हे जे आसा पळय आनी आतां 27 इलेक्शन हे ह्या एका डिमांडाचेर डिसायड जातलें की हो डिमांड फुलफील जालो काय फुलफील जावना अशें दिसता तुमकां? काय आदिवासी समाज म्हणटलो राव थोडे वेळ रावल्या जाता म्हणून, ऑर दिस हॅज टू हॅपन? See कितें आता आमचो समाज आमकां मोग आशिल्लो जाल्यार आमकां असली आंदोलनां व्हडल्यो लोकांक बेकार दवरून मिटींग हाडपाक गरज पडना आशिल्ली. कळ्ळें तुमकां? म्हणटकीच आतां हांवें तुमकां पयलीं सांगलां दीस एवरी गव्हर्मेंट टेक्स अस फॉर ग्रांटेड. आनीक खंयच्याय सरकाराक समज खंयच्याय कम्युनिटीक ग्रांटेड धरलें जाल्यार हें म्हारग पडटलेंच. हें तरी हांव आतां सांगता. आतां सी आतां आमी लाचारांची फौज तयार करण्यापेक्षा विचारांचं वादळ तयार करपाक लागल्यात. सी सरकार आमकां लाचारशे तयार करपाक लागले जायत पूण आमी विचारांचें वादळ तयार करपाक लागल्यात. आनी जेन्ना विचारांचें वादळ तयार जाता तेन्ना त्या वादळाक कोण व्हांवनातलो आनी कोण खंय पावतलो तें सांगपाक जायना. सारखे विचारांचे वादळ, लाचारांची फौज. म्हाका एक बरें दिसलें जे तरेचे स्टेटमेंट्स येता पळय आनी इवन तुमचे मिटिंगेंतल्यान स्टेटमेंट्स आयले, दे आर एक्चुअली नॉट ओन्ली थॉट प्रोवोकिंग बट दे आर एक्चुअली युनीक. तशें पळोवंक वचत जाल्यार युगांक तांणी जो स्टेटमेंट म्हटलं की लाचारांचे कितें म्हटलें तुमी? लाचारांची फौज तयार करण्यापेक्षा विचारांचं वादळ तयार करा. लाचारांची फौजे परस विचारांचे वादळ तयार करपाक लागला म्हणून. युगांक, इज इट ट्रू? एक गजाल यू नीड टू गिव अ क्रेडिट टू द एंटायर एसटी मुवमेंट इज बिकॉज की तांणी एक सशक्त पद्दतीन चळवळ कशी आसची सामाजीक न्याया खातीर ती हांवें करून दवरल्या. म्हाका दिसता की 2 चळवळी एकंदरीत गोंयच्या इतिहास जर पळयलो, एक गोमंतक मराठा समाज म्हणजे जाती एंटायर आय मीन राजाराम पैंगीणकार आनी हाका ताका धरून आपलो समाज एस्टॅब्लीश केलो आनी ताच्या उपरांत आमचो एंटायर ट्रायबल चळवळ कळ्ळें तुका. म्हाका दिसता की हे 2 गजाली आसा ज्यो सामाजीक न्यायाक धरून चळवळी जाल्या आनी त्यो बाकीच्या समाजा खातीर आदर्श जाल्या. दुसरी गजाल की ज्या पद्दतीन वेगळे वेगळे डिमांड येता की एसटीकूच रिजर्वेशन कित्याक कळ्ळें आनी आमकां कित्याक न्ही. पयली गजाल म्हणजे जे संविधानान एनश्रायन्ड केलां कळ्ळें तुका, जे संविधानान बरयलां, जे तुगेले धव्यार काळें जालां ते एसटी समाजाक आपलो अधिकार मेळपाक जाय कळ्ळें तुका. दुसरी गजाल आपल्या अधिकारा खातीर, आपल्या न्याय हक्का खातीर कळ्ळें. जर खंयचो समाज रस्त्यार आयला जाल्यार तो एकमेव आदिवासी समाज आयला, दीस इज द फॅक्ट कळ्ळें. दुसरे तुगेले उदरनिर्वाहा खातीर आनी तांच्या प्रश्ना खातीर एक रापणकारांचो आमी समजुपाक शकता. ओबीसी आज ह्यो ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो 19 जाती आसा पळय त्या ओबीसीचो ओबीसी दर्जो कोणाक मेळ्ळा? हे ट्रायबल स्ट्रगल्सा खातीर मेळ्ळा. जो आयज परत परत हे जाता पळय वासुपाय गांवकाराचो उल्लेख जाता, मागीर एडवोकेट गुरू शिरोडकराचो उल्लेख जाता कळ्ळें. हे जर नाशिल्ले जाल्यार आयज तुगेले एंटायर जो ओबीसीन ज्यो 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 जाती आसा पळय तांकां ओबीसीचो दर्जो मेळचो नाशिल्लो कळ्ळें. सो दुसरी गजाल वेन यू टॉक अबाउट दीस पॉलिटिक्स ऑफ इट कळ्ळें तुका, वेदर उटा इज अ पॉलिटिकल फोर्स कळ्ळें. पळय गजाल कशी आसा की उटा एज अन संघटना, उटाचें कार्य वॉज ऑलवेज पॉलिटिकल इन नेचर कळ्ळें तुका. जे 12 चार्टर ऑफ डिमांड्स आशिल्ले इट्स अ पॉलिटिकल. वेदर उटा कॅन बी अ पार्टिसान दॅट इज समथींग टू बी हे. फाल्यां जर उटा एका पार्टीक सपोर्ट करता ऑर सपोर्ट करिना जाल्यार आयचो जी 10% जी वोट संख्या एसटीची आसा पळय हे घडये अशें म्हणून हांव घडये हे जिखोवन हाडपाक शकना. फाल्यां जर पॉलिटिकल जालें हुमरी तुमरीचें जालें न्ही जाल्यार हांव हें म्हणपाक शकना की हे कितले जिखोवन हाडटले. बट डेफिनेटली आयच्या एसटी समाजा कडेन कॅपेसिटी आसा की 10 परस चड आमदाराक वडोवपाची.
धा परस चड अरावंड 15 आमदार तरी उडोवपाची कॅपॅसिटी आसा. सो ऍब्सोल्युटली जिखोवपाची हमी ना बट वडोवपाची पूर्ण शक्यता आसा कळ्ळें तुका. Okay. दॅट इज वॉट द पॉलिटिकल फोर्स. Okay, now before we end our discussion, John Bob, what next for you all now? आता फुडें कितें? आता महामेळावो जालो. आता तुम्ही वेट करतले काय तुम्ही अजूनही प्रेशर चालूच दवरतले? सी आमकां सीएमान अश्युरन्स दिला की 2 म्हयन्यां भितर आमगेलो मुद्दो जाग्यार उडयत म्हणून. आतां सपोज 2 म्हयन्यां भितर जाग्यार उडयलो ना जाल्यार आमी आतांच लोकांक कॉल दिला की समज परतून समज घरात पडली जाल्यार तुमी येवचें पडटलें. आनी हें सगळ्या लोकांनी हयकार दिला म्हणटकीच म्हाका आय एम स्टील ऑप्टिमिस्टीक दॅट 2027 आमकां नक्की रिजर्वेशन मेळटलें आनी आमचे हक्काचे 4 आमदार गोवा असेंब्लीत पावतले अशी म्हाका तरी अजून आशा आसा. ओके, देव बरें करूं जॉन बाब, आनी युगांक तुकाय देव बरें करूं फॉर जॉयनिंग अस ऑन दीस डिस्कशन. हब गजाली तुम्ही पळयताले एसटी रिजर्वेशनाचो मुद्दो आतां फुडें वचत आसा आनी आज जे शक्ती प्रदर्शनूय म्हणपा जाता, महामेळावो आशिल्लो पूण तें शक्ती प्रदर्शन जालें 10,000 परस चड लोक जंय एकठांय जाले तेन्ना अशें कळ्ळें की एसटी कम्युनिटी कडेन जर कोणूय फाटीं फुडें मातसो कितेंय खेळ करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तें म्हारग पडपाक शकता. आणि भारतीय जनता पक्षा खातीर हो मुद्दो खास करून म्हत्वाचो आसा, कारण 27च्या इलेक्शनान एसटी कम्युनिटी तांच्या बरोबर रावतली काय ना रावतली हें सगळें डिसायड जातलें जर तांणी हांगा रिजर्वेशन केलें जाल्यार. बाकीचे विशय आसा की बाकीचे जे समाज आसा ते समाज म्हणटा आमकां रिजर्वेशन दियात, तेंचे कितें रिएक्शन आसतलें तें मागीर पळोवया. पूण एज ऑफ नाव वॉट इज अ पॉयंट ऑफ डिस्कशन इज जर एसटी समाजाचो तुमकां तेंको जाय जाल्यार रिजर्वेशन करचेंच पडटलें. तुमी पळयतात हब गजाली ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज अप. कीप वॉचिंग अस. तुम्ही पळयतात GNH.